बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात। पुलीस उपनिरीक्षक नेलन आल्बुकर्क, विश्वेश करपे, निरीक्षक राहुल परब, उपनिरीक्षक विनायक कारेकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक भीमराव गावडे, हवालदार विदेश नायक आणि कॉन्स्टेबल कृष्णनाथ सोडणकर हांकां मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात। 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यात ही पदकां भेटयतले। दर वर्साप्रमाणे 19 डिसेंबर ह्या दिसा मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल जे आसा ते म्हणजे पुलीस अधिकाऱ्यांक फावो करून दितात। त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्धा 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक हे गोल्ड मेडल जे आसा ते फावो जाल्लेले आसा आणि ते जे अधिकारी आसा तांचे नांवां जावन आसा DYSP नेरोन, मागीर DYSP विश्वेश करपे, PI राहुल परब, PSI विनायक कारेकर, ASI भीमराव गावडे, HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल विदेश नाईक आणि PC कृष्णनाथ सोडणकर हांकां 19 डिसेंबरा दिसा म्हणजे CM गोल्ड मेडल जी फावो करून दितात ते CM गोल्ड मेडल फावो जाल्लेले आसा आणि त्या 19 डिसेंबर दिसा तांकां हे मेडल फावो करून दितले। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर।